गोयचे डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरेजी, अंजली निंबळकरजी, आमचे प्रेसिडेंट GPCCचे गिरीश बाब, तशेंच हाचेर आशिल्ले काँग्रेस पक्षाचे अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट आमचे बाब MK शेख, अर्जित बाब, शिवप्रसाद शिरोडकर. आज खूप खुशालकाय भोगता, कित्याक शिरोडा मतदारसंघात म्हाका दिसता सदांच काँग्रेसीचो झेंडा आसतालो आनीक गोंयांत जरी तर चयल्यार एक एंटी इन्कम्बन्सी ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरोध गोंयभर ही एंटी इन्कम्बन्सी आसा. आनीक आमी जरी तर चयल्यार शिरोडा ह्या मतदारसंघात हायेस्ट एंटी इन्कम्बन्सी आसा. आनीक जे बाब राजेशान सांगिल्ले ते भाशेन आज जेन्ना शिवप्रसाद शिरोडकर एक युवक भुरगो मुखार सरला आनीक सोशल वर्क करता, दुसरे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब स्नेलोय आसा. काँग्रेस पक्षाचे काम मुखार व्हरपाक काँग्रेस पक्षाचे जे एक इतिहास आसा, हाचो इतिहास आमच्या युवकां मदें व्हरपाक शिरोडा मतदारसंघात खास करून इतले आमदार इतले वर्सां जाले आसा, पूण उदकाचे प्रश्न, रस्त्याचे प्रश्न, बारीक बारीक प्रश्न अजून त्या मतदारसंघात पुराय करपाक आसा. मेंबर ऑफ पार्लिमेंटाचे दक्षिण गोंयांत जेन्ना इलेक्शन जाले तेन्ना खूब काँग्रेस पक्षाचो मोग आमकां फावो जालोलो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की आज ह्या BJP सरकारा विरुद्ध काँग्रेसूच एक पक्ष आसा ज्या पक्षान आज आमच्या गोंयचे पासत जायत कितें केलें. आनीक म्हाका खात्री आसा की जेन्ना आमची गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन जावपाक जाय, जेन्ना इतले व्हडले डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट जाता, ट्रायबला विरुद्ध जेन्ना इश्यू जाता, आज भंडारी समाजाच्या विरुद्ध आज जो सरकार जेन्ना ही पॉलिसी मुखार व्हरपाक सोदता, ह्या सरकाराक पडोंक ना. पूण म्हाका जेन्ना आज आमी आनीकूय आमचे एक जॉयनिंग आसा मुर्मुगांवच्या वाठारांनी कुट्टाळे, थिंगाय मारियानोय आज जॉईन जाता. वयता थिंगा काँग्रेस पक्षाचे काम आनी काँग्रेस पक्षाचो झेंडो मुखार व्हरपाक युवकां मध्ये एक म्हाका दिसता लोकांनी एक डिसायड केलेले आसा की एक 27 काँग्रेसाचे आमदार निवडून हाडपाक. त्याच पद्दतीन आज बाब शिरोडकराक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आनीक रावता की आमी आमचे भितर युनिटी दवरून आमी सगळ्यांनी आमचो लक्ष आसपाक जाय की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी घरांत हाडपाक. आनीक तुजोय हातभार आसतलो म्हूण समजून घेता. देव बरें. आमचो तरुण यंग बाब शिवप्रसाद वसंत शिरोडकर धाडसी आसा, डायनेमीक आसा. तो आयज रितसर काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो आसा. आनी ह्या वेळार हजर आशिल्ले आमचे गोंयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, सह प्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, आमचे डॅशिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब MK शेख, आमचे ह्या वाठाराचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब राजेश, युथाचे प्रेसिडेंट बाब अर्चित, आमचे स्पोक्सपर्सन बाब सावयो कुतिनो, बाब समील वळवयकर, आमचो दुसरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब मंगलदास नायक, बाब शशांक नार्वेकर, ओके, बाब ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट आमचो जेणे आता रितसर प्रवेश केल्लो आसा. आमचो PCCचो मेंबर थंयचो बाब हेमंत सावंत. आयज खुबशे शिरोड्या मतदारसंघाचे आमचे खूप जुने आमचे लिडर्स पळोवपाक मेळ्ळे. बाब शिवप्रसाद हांचो वडील बाब वसंत शिरोडकर हो डाय हार्ड काँग्रेसमॅन, PCC मेंबर, जनरल सेक्रेटरी म्हणूनय काम केला. काँग्रेसच्या वतीन तो इलेक्शनय लढला हाचे पयलीं. आनीक आमी तेंचे वय आसलें जाल्यार सुद्दां म्हाज्यान तेजी एक बरी मैत्री आशिल्ली. शिगमोत्सव समिती बाकीचे मडगांवचे सगळे राजकारण, कितें मडगांवचे चडशे स्थायीक आसा ते चडशे शिरोडा आनी बलयेचे. आनी ताजे कारणान म्हाजे आनीक
बाब शिवप्रसादाचे आनी वसंत बाबाची घरकान्नूय आयज हांगा आसा जेणे वसंत बाबाक काँग्रेसींत रावन काम करपाक खूब प्रोत्साहन दिल्लें आशिल्लें. बाब शिवप्रसाद हाणें जवळ जवळ 1 वर्स पयलीं म्हाजे कडेन संपर्क केल्लो आनी ताणें इच्छा दाखयली की आपूण आपल्याले जंय डॅडी काम करतालो थंय आपल्याक काम करपाची इच्छा आसा आनी जो आमचो मूळ गांव शिरोडा मतदारसंघ आनीक त्या वेळार ऑफकोर्स अध्यक्ष हांव नाशिल्लो पूण आमी जे कोणाक पार्टी येता ताका आमी प्रोत्साहन दिवन काम करपाक लायताले आनी त्या प्रमाणे हांवें शिवप्रसादाक त्या टायमार सांगलें तूं अवश्य तुगे पयलीं काम कर आनी तूं जेन्ना पळय ब्लॉक सारको घट करतलो लोकांचे साथूय तुका मेळटले. सो म्हाका बरें दिसता आयज की ताणें 1 वर्सा भितर आयज आमच्या स्नेहलो ब्लॉक प्रेसिडेंटाक आनीक आमचो आदलो ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्रुनो गोये आशिल्लो भायर आहा ते सगळे ताणें एकठांय केले एक नवी एनर्जी शिरोडा मतदारसंघात घातली. आमचो जेन्ना त्या टायमाचो आमदार जो पयलीं ताका प्रदेशाध्यक्ष केल्लो सुभाष शिरोडकर हाणें येदी व्हडली पदां सुद्दां त्या करून आपली प्रॉपर्टी सेव करपाक बीजेपीन जे एअरपोर्टार ते सांगून गेल्ले दोगूय तो आनी सोपटे त्या म्हूण बिझनस ट्रिपीर दिल्ली वयता म्हणून तेजे नंतर ते वचून दिल्ली जॉयन जाल्ले आनी तेजे नंतर आमकां थंय रिकवर करपाक खूब टायम लागलो. त्या बाय इलेक्शनाक आमी म्हादेव नायकाक तिकेट दिल्ली पूण थंय आमकां जाय तशी थंय फायट जाली ना आनी तेजे नंतर इलेक्शनाक आमकां जाय तसो कॅन्डिडेट थंय मेळना. तेज्या कारणान आमचो जो उठाव जो आशिल्लो आनी जो आमचे ट्रेडिशनल वोटर्स जे आशिल्ले शिरोडा मतदारसंघात तांकां आमकां कॉन्फिडन्स दिवपाक आमी शकले ना. म्हाका खात्री आसा बाब आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट तेजे आदले ब्लॉक प्रेसिडेंट थंय आसा हेमंत बाब आसात आनी असंख्य किनळेकर जावं बाकीचे सगळे असंख्य आमचे पार्टीचे लिडर्स थंय आसात ते सगळे बाब शिवप्रसाद आनीकूय लोक आमकां थंय जॉयन जावपाचे आसा ते सगळे जर एकठांय आयले जाल्यार आमकां खात्री आसा परतो शिरोडा मतदारसंघ हो परतो काँग्रेसचो झेंडो ह्या फावटी लागतलो हाची आमकां खात्री आसा. ह्या वेळार हांव शिवप्रसाद आनी तांचे असंख्य वांगडी आयज जे काँग्रेस हावसान तो म्हणटालो कितें आमी 100च आपणाक जागो ना म्हणून पळयलें जाल्यार आयज 150-200 सुमार लोक आसात. सो शिवप्रसादाक हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता आनीक ह्या मतदारसंघात ती परत इश्यूज घेवन हाऊस टू हाऊस विजीट जर तुवें स्टार्ट केली आनी आमचे जे नवीन आमी विचार घेवन आयिल्ले आसा लोकां मुखार गोंय सांबाळपाक ते विचार थंय मुखार व्हरचे. सद्याक सरकार धडपडटा तेजे 6 म्हयने एक्सपायरी जावपाक उरल्यात आमी सांगतात ह्या सरकाराच्यांनी तो खंयच्या डायरेक्शनान वचप तर सगळ्यांक कन्फ्युजन जाल्लें आसा तांकां अशें दिसता. ह्या सरकारान जशें आमी परत परत सांगतात की गोंय विकपाक काडलेलें आसा गोवा फॉर सेल आनी जोडी नंबर 1 हे दोगूय सामके प्रामुख्यान मुखार उबे रावल्ले आसात गोंय विकपाक. आमी पळयली कारापुराक मया मतदारसंघात बहुजन समाजाक अजुनूय थंय रस्त्यार हाडून बसून तांकां आपल्या जमनीचो अधिकाराक फायट करपाक तांकां लायता आनी हें आसतना गोंयचो मुख्यमंत्री आनी गोंयचो विश्वजीत राणे हांकां त्या लोकांचें कांयच पडून गेल्लें नाशिल्लें. हो सादो इशू थंय गांवकार येवन बसल्यात त्या गांवकारांक न्याय दिवपाक गोंयचो मुख्यमंत्री आनी आमचो विश्वजीत राणे हे दोगूय अपयशी ठरल्यात आनी जेन्ना मुख्यमंत्री अपयशी ठरता आपल्या गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपाक तांकां त्या खुर्चेर बसपाचो तांकां अधिकार ना. आयज तेणी गोंयची जमीन सगळे भायले जे लोक आसात तांकां आयज होलसेलान विकपाची तयारी आनी केल्ली आसा आनी काँग्रेस पक्षान आमी ठरयलां आमच्या एलओपीन अनाउन्सूय केलां की गोंय 6 म्हयन्यांनी गोंयांत गोंयकारांचो सरकार येतलो आनी गोंयकारांचो सरकार येतलो तेन्ना आमी पयली आमची जी सायन आसतली ती आमचें गोंय सांबाळपाक आमची गोंयची जमीन सांबाळपाक जी सेक्शनां तेणी इन्कॉर्पोरेट केल्या ती सेक्शनां आमी ड्रॉप करून सगळीं
तुमकां जाय तसो पेंट मारपाक मेळपाना. एक बरो रिजनल प्लॅन गोंयच्या सगळ्या पंचायतीक कन्सल्ट करून, गोंयकारांक कन्सल्ट करून जो रिजनल प्लॅन पयलीं चलताले आनी तेजेर प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जातालें गोंयचें, त्याच प्रमाणे एक बरो रिजनल प्लॅन हेजे मुखार गोंयांक आमी हाडटले, गोंयच्या सगळ्या घटकांक विश्वासान घेवन. आनी हेची अनाउन्समेंट जे सेक्शन करून कन्वर्जन चालू आसा त्या कन्वर्जनाची सगळी सेक्शनां फर्स्ट आमची जी फर्स्ट कॅबिनेटीक जी डिसिजन जातली ती ह्या डिसिजनाचेर आमी सगळे ठाम आसा. आनी हे लोकांक आमी आश्वासन दिलें आनी आमची आश्वासनां केन्नाच बेश्टी नासता. हो जो सरकार चल्ला तो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आनी जो कमिशन मॅनेजमेंट करता. म्हणजे गेल्या 5 वर्सांक ह्या सरकारान जवळ जवळ 800 कोटी रुपयाचे इव्हेंट मॅनेजमेंट करून तेजेर कमिशन लुटलेलें आसा. म्हणजे 800 कोटी हो ल्हान अमाउंट न्ही. आनी साद्या साद्या गोष्टीक जे जंय 5 लाखांनी काम जाता त्या 5 लाखाच्या कामाक 1 कोटी रुपया हे खर्च करतात, 2 कोटी रुपया हे खर्च करतात. अशें करून हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाल्लो आसा. कसलो हे जाल्लो इव्हेंट आनी इव्हेंटाचे जर बजेट तुम्ही पळयलें जाल्यार सरास हेणी गोंयकारांचे जो पयसो आसा हो पयसो खायत ते गेल्ले आसा. सो त्या खातीर वेळ येयल्लो आसा. ह्या सरकारची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावल्ली आसा. 6 म्हयन्यांनी गोंयकारांक जाय तसलो गोंयकारांचो सरकार सत्तेर येतलो, हातूंत लोकांक कोणाकूच दुबाव ना. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांक जी उलो मारलेलो आसा सगळ्यांक एकठांय येवपाक जाय आनी सगळे एकठांय येवन आमकां ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करपाक जाय. ती म्हाका दिसता युनिटी जावपाक लागलेली आसा. सगळ्यांनी ती सुरवातूय केल्ली आसा. आनी वेगळे वेगळे पक्षूय एकठांय येवपाक सोदतात. वेगवेगळे आमचे लोक जे पयस गेल्ले आसात तेय एकठांय येवपाक सोदतात. आनी स्ट्रॉंग जे मतदारसंघाचे लिडर आसात ते काँग्रेस पक्षान जॉईन जातात. जशें युरी बाबान आज सांगलां की सांजच्या आयज कुठ्ठाळी मतदारसंघात जवळ जवळ 1000-1500 कार्यकर्त्यांक आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश करपाक आसा. ओके, सो ह्या वेळार परत एकदा आमचे शिवप्रसाद बाब हांकां आनी ताचे सगळे वांगड्यांक आमी आयज काँग्रेस पक्षान खूब खुशालेन तुमकां आमी काँग्रेस पक्षान घेतात आनी आमी सगळे एक फॅमिली कशी फायट करुया आनी परतो काँग्रेसचो झेंडो आमच्या शिरोड्या मतदारसंघात लावया. थँक्यू. A big celebration for the Congress party once again. As a young dynamic leader and face of Shiroda, Shri Shivprasad Vasant Shirodkar ji has joined the Congress family, and for his joining on the dais we have our in charge Shri Manikrao Thakre ji, PCC President Shri Girish Chodankar ji, LOP Shri Yuri Alimo ji, the Senior Working President Shri Sheikh ji, all the block district presidents Mangaldas ji, Rajesh ji, Shashank ji, the block president of Shiroda, and our young dynamic youth Congress president Archit ji, all the leaders present on the dais, and to the press media. Thank you for covering this event for us. As a young face, not Gen Z but towards Gen Z we can say, who is planning to leave all his aspirations and dedication towards his father's party, Congress party. Till date he was not outside working for the Congress party, but he belongs to the Congress family, and I'm happy that your whole family, your mother, your wife, your children are also here to support you to the decision what you have taken. And we all in the Congress family wholeheartedly would like to welcome you to the Congress family. As your father has been a dedicated Congress worker for ages to come, I hope you also make him feel more proud by working more harder and giving Shiroda Assembly constituency to our Congress party. In 2027 we'll have a MLA from there, and I'm happy that the strength of the workers which have come here to support his cause, the block president himself mentioned that
now with him entering, the Shiv Prasad ji entering, the force has become double, and with this double force, we will surely ensure the defeat of double engine Sarkar in Shiroda. Thank you. Thank you. इनका स्वागत करने के लिए, उनके प्रवेश देने के लिए उपस्थित प्रदेश के हमारे अध्यक्ष गिरीश चोरलकर जी, सीएफ लीडर यूरी एलिमाव जी, हमारे को इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निंबाड़कर जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट शेख सर, और जो हमारे चारों भी जिला अध्यक्ष राजेश जी, नागरिकर जी, मंगलदास जी, तीनों हमारे अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप जी, और सभी उपस्थित नेतागण की उपस्थिति में आज शिव प्रसाद जी का यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में प्रवेश हो रहा है। तो जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने जो कहा था कि जो कांग्रेसी है, कांग्रेस की विचारधारा वाले जो भी कार्यकर्ता नेता है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मजबूती देने के लिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूती लाने के लिए सब साथ में आना चाहिए। उसी के आधार पे बहुत सारे जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस में आ रहे हैं। तो उसी का एक शिव प्रसाद के माध्यम से एक आप देख रहे हैं कि अच्छा होनार एक मजबूत नेता, उनके पिताजी भी पहले कांग्रेस में उन्हीं विचारधाराओं के आधार पे काम करते थे। अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो प्रवेश आज किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उनका प्रवेश देने के बाद उनको कांग्रेस में जिम्मेदारी दी जाएंगी, उसी तरीके से वो काम करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास मुझे है। मीडिया के बाहर समझ जो भी आज पूरी परिस्थिति है, आप सभी जानते हैं कि पूरे गोवा प्रदेश में जिस तरीके से ये सरकार, बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री, उनके मंत्री लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये जनता चाहती है कि ये भ्रष्टाचार सरकार होने वाले विधानसभा के चुनाव में उनको हटाया जाए। ये जनता की मांग है, जनता की आवाज है, हर जगह से जनता की आवाज आती है कि इस तरीके से गवर्नमेंट गोवा में नहीं चलेंगे। जिनको गोवा के समस्याओं के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, चुनाव जीतने के लिए आज हर बात के ऊपर ये कहते हैं कि हम जो जनता मांगेगी वो देंगे। कुछ तो मंत्री ये कहते हैं कि चुनाव है इसलिए हमको इस तरीके से लुभावने कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है, लेकिन बाद में हम हमारी तरफ से गवर्नमेंट चलाएंगे, ये बोलने में भी उनको हिचकिचाहट नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये जनता की सरकार नहीं है। जनता यहाँ की जो जमीन है वो बिकने के लिए उन्होंने कानून बनाए हैं। जो यहाँ की जनता चाहती है, गोवा की जनता चाहती है कि जो भी एसेट है यहाँ के, वो जनता के काम में आए, जनता के हित में सब तरफ से काम हो। लेकिन ये सरकार चाहती है कि जितना भी लूटने का है गोवा को, उनको लगातार लूटने का काम ये सरकार कर रही है। ये किसी पॉलिटिकली पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आज जनता करे, कहीं भी जाके आप बात करो जनता से, वो उनके इससे एक ही शब्द निकलता है कि इन सरकार, ये जनता गोवा हमारे की नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये परिवर्तन होना चाहिए। ये जो भाषा वो करते हैं, तो हम यही चाहते हैं, अब जनता से उम्मीद करते हैं कि एक साथ होकर, हमने कई बार कहा है, पीसीसी हमारे प्रेसिडेंट ने, सीएलपी ने बार बार कहा है, हम सबको बीजेपी के खिलाफ साथ में लड़ना चाहते हैं, एक साथ आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हमको बीजेपी को बाहर करना है, सत्ता से बाहर करना है, जनता के हित में काम करना है। यहाँ पे जो भी डिफेक्टर है, जो भी जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है,
उनको कभी कांग्रेस पार्टी अपने इसमें नहीं लेगी, कितना भी नुकसान हो कांग्रेस पार्टी का। लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए लोगों में कि भी कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को नजदीक नहीं करती है, मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। जनता चाहती है कि ऐसे विचारों के साथ हमने नहीं जाना चाहिए। जो कुछ हुआ पिछले वक्त आप सभी को पता है कि वहां कितने मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जहां जहां के शपथ लिया, अगर लोगों को इस तरीके से विश्वास उन पे नहीं रहा है, भगवान को अगर इस तरीके से जो पूजने वाले अपने अपने धर्म को, उनकी वहां पे शपथ लेके जो जो बात उन्होंने की है, ये गोवा की जनता कभी भूलेंगी नहीं। ऐसे लोगों को कांग्रेस में कहीं यहाँ पे जगह नहीं मिलेंगे। एक मजबूती के साथ गोवा की जनता के विषय लेकर हम लड़ेंगे, गोवा की जनता के लिए लड़ेंगे। और इस वक्त किसी भी इसमें ये बीजेपी की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार बोलती है, धर्म के नाम से वोट मांगती है, लेकिन अयोध्या में क्या हुआ है सभी जानते हैं। अयोध्या में जिस तरीके से लूट की, हजारों करोड़ रुपए लूटे गए वहां पे, वो भी अप्रैल के पहले कितने लूटे गए थे पता नहीं, उसके बाद का हजारों करोड़ का वहां पे रिकॉर्ड सामने आया है। तो इस तरीके से सरकार जो झूठ बोलने वाले को, भगवान से झूठ बोलने वाले को वहां पे अपने पक्ष में लेती है। जो अयोध्या जैसे कांड करने वाले विचारों के साथ जो सरकार जुड़ी हुई है, तो जनता ये नहीं चाहेंगी कि ऐसे जनता को वहां पे सत्ता में बिठाना किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे। तो एक साथ होकर हमको लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ना है। तो जनता को हमारा यह है कि जो आप जिस तरीके से आपके खुशी के लिए, आपके उसके भविष्य के लिए जो करना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जनता नहीं जाना चाहेंगे। ये हमें 100% पूरा जनता के ऊपर भरोसा है। जनता के लिए हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। दोबारा मैं शिव प्रसाद जी का स्वागत करता हूँ, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, कि बड़ी तादाद में यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए हैं, तो आपके पीछे मजबूती के साथ है। एक बड़ी बात है, एक मजबूती कांग्रेस पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं के साथ आपके कांग्रेस के प्रवेश के बाद आएंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एंड गोवा डेस्क इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरे जी, को इंचार्ज मॅडम डॉक्टर अंजली निंबाळकर जी, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे लाडके गिरीश भाई चोडणकर जी, आमचे डायनेमिक एलओपी, आय थिंक लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू बी लाईक हिम, सो युरी आलेमाव आय वेलकम यू. आमचे कुशावतीचे डिस्ट्रिक्ट राजेश वेरेकर, शेख सर आमचे सिनियर लीडर हू इज बीन गायडिंग फोर्स टू द एंटायर अँड वर्किंग प्रेसिडेंट, आमचे सगळे डिस्ट्रिक्ट मंगलदास, शशांक, येस समील बोलवयकर, साबियो स्नेलो ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो. आय ऑल्सो लायक टू टेक एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्रुनो कुतिनोज नेम ब्रुनो. सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी पार्ट ऑफ काँग्रेस. आणि हांव आज सांगपाक सोदतां की वॉट इज द रिजन वाय माय देर शूड बी अ रिजन टू जॉइन काँग्रेस. येस, आय एम बॉर्न इन काँग्रेस लॉयल फॅमिली, पण देर इज अनदर रिजन आय एम जॉयनिंग काँग्रेस. 20 वर्सां आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटान सांगलें, आता 20 वर्सां थंय बीजेपी रूल करता. आय विल स्पेसिफिकली स्पीक ऑन शिरोडा. 20 वर्सां शिरोड्या बीजेपी रूल करता, बीजेपीचो आमदार आसा, पण शिरोड्या बीजेपीन लक्षच दिवना. आमचे लोक हे आयल्यात पळय आज हांगा, 4च गोश्ट्यो, रस्तो, उदक, हॉस्पिटल बरें आनी तरणाट्याक जॉब, पूण हे 4 गोश्टी जायनात. झिरो सपोर्ट. सो आय थॉट आय विल गो विथ विजन ऑफ आवर ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, and I said I'll follow HAND. What does HAND show? HAND is, आवाज of तरणाटे, आवाज of शेतकार आणि आवाज of गरीब लोकांचो. सो हे विजन घेऊन म्हाका लोकांची सेवा करपाक जाय. आणि आज इंडक्शनाचो असो दीस न्ही, ही शिरोड्याक नवी सुरवात. आय एम ग्लॅड. एक आमी 2 दीस पयलीं डिसायड केले आणि आमचे इतले लोक आयले. सो हांवें अजून पर्यंत राजेशान सांगला तशें फ्री टँकर सर्वीस दिल्या बेतोडा टू बोरी शिरोड्या पर्यंत, एम्ब्युलन्स दिल्या कारवार टू पेडणे पर्यंत गेल्या एम्ब्युलन्स. आणि आमी अशें खूब कामां करतले. आमी सगळे एक जावन ब्लॉक आमचो एक्स ब्लॉक लोक जे आसात आणि प्रेझेंट लोक आसात पळय, सगळे एक करून
आम्ही सगळे वी विल एन्श्योर सर 2027 शिरोडा इज काँग्रेस अँड काँग्रेस विल विन इन शिरोडा. ओके, आय एम रियली थँकफूल टू आमचे शिरोडेचे लोकांनी भुरग्यांक स्कुलाक आसता. इट वॉज अ वर्किंग डे टुडे. स्टील यू ऑल हॅव मेड इट ऑन वन मेसेज. Sir, I want to tell on behalf of entire Shiroda family, Shirodakars, that this is just a trailer. Picture abhi baki hai. Thank you very much. Dynamic, Madam Mudita Gen Z, who's a face of Goa today and who has done a lot of things in last 2-3 months. Action ashi kela. See, everybody also wants to follow him, and that is Archit Naik. I wish him all success for future, and he's been very dynamic guy.